जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आयच्या दिसा आमकां देवाचें उतर फावूस जालां. जो हांव सुवांजेल 19 अध्याय वाक्या 25 ते 30 आनी 4 म्हणसर. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 25 to 34. हेणे जेजूची आवय आनी ताची आवयची बहीण क्लेफसाची पतीन मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसांक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, ओ तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडये तावन त्या सिसान तिका आपणाची करून घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय सिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या सिरक्यान बुडयलें आनी एक इसोपाच्या बोडयेक लावन ताच्या ओंठांक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उरण जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. आनी शिपायांनी येवन जेजू समें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलेच मोरून पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें खडबळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. आयचें देवाचें उतर पयल्या सुवातेर जेजू सांगता कुर्साच्या मुळांत कोण आसलें गी म्हणून. थंय स्त्रियो मात्र आसल्यो आनी जेजूच्या मोगाचो सीस जुवांव मात्र आसलो म्हूण सांगता. एक जेजूची आवय मरी माय, दुसरे क्लेफसाची पतीन मरी आनी मगदलाची मरी, 3 तेगां जाणां स्त्रियो. आनी कुर्साच्या बगलेन ती उबी आसली. आनी तांचे सांगता तांकां सांगात दिवंक जुवांव आसलो. आनी पयले एक घडीत आज आमकां हर एकल्यांक कळीत जावचें. कित्याक म्हळ्यार जेजून ताच्या आवयक जुवांवची आवय करून दिली. कित्याक म्हळ्यार मरी माय ती एक सुरी आसली. कित्याक तिचो पती जुजे पयलें तो अंतरलो. आतां जेजू निमाणे घडयेर आसा. ताचे उपरांत ती एकलीच जाता. देखून तिका पळोवंक कोण आसा. देखून हांगा जेजू आपल्या आवयक जुवांक उपसून दिता आनी आवय जावन उपसून दिता आनी जुवांव तिका आवय म्हणून आपल्या अधीन काण घेता आनी तिची जतन काण घेता. एक वर्तें घडीत मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी पळयलां. एक काजराच्या निमाणे घडी उपसून दिता आसतना तेणे व्हंकलेच्या पाटी रडतात, हेणे न्हवऱ्याच्या पाटीची संतोसतात. पूण हांगा एक दुसऱ्यांत घडीत हांगा एक उपसून दिवचें. जेजू एक त्या कुर्सा तावन उपसून दिवचें. आपल्या आवयक जुवांवक उपसून दिवचें आनी जुवांवन तिका आवय म्हणून काण घेवचें. एका खुशेन संतोश. कित्याक आवयक कोण तरी आसरो आसा म्हणून. आनी एका खुशेन कले दूख ती तरणाटी त्या दळा तिचो पूत त्या कुर्सार त्या कश्टांत उमकाळून आपलो प्राण सोडचें पळोवचें कसलें तें घडीत जावयेत मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी संवसारांत पळयता आजकाल एक पूत आसलो, एक धूव आसली. जेन्ना थोड्यांची अवघडा वरवीं आनी कितें दोरी मरणां जावच्या आज आमी पळयता. त्या आवयक बुजवंक ताच्या भुरग्याच्या बापायक बुजवंक कोणाच्यांनी जायना. तर हांगा कोण आसात मरयेक भिजोवंक. एक क्लेफसाची पतीन मरी आनी मगदलाची मरी. दोगां जाणां बुजोवंक आसात. आनी जुवांव आसा. तितलेंत बुजोवंक मरयेक सांगता मेळ्ळेलीं मनशां. दुसरे आपोस्तल पुरा ते उरले 11 जाण थंय जावन पळापळ गेल्ले. पेद्रूय पळापळ घेतली थंय जावन. निमाणे घडये कुर्सा थंय कोणी नातल्ले.
जेजू जेजू तो मोगा असो सीस मात्र ताजे कित्याक वांजेल तो बरयता देखून तसो सीस म्हूण सांगता आनी तशें नांव तो बरयना थंय आनी तो त्या घडयेक तावन त्या सिसान तिका आपणाची करून घेतली. आज आमी पळयता पवित्र आमच्या कथोलीक पवित्र सभे भायर आज मस्त जाणां मरियमाक दुर्सोवचें मरियमाय विशीं वायट उलोवचें आनी ते कित्याक म्हळ्यार एक प्रत्येक जावन ती मुर्ती पुजा म्हूण सांगचें अवले परस संगती जायते जण उक्त्यान उलयतात. पूण आमकां कथोलीक पवित्र सभेंत आसलेल्या हर एकल्यांक सर जावन मरयेचे सगळ्यांक वळख आसा. मस्त जाणांच्या घरांनी खंडीत जावन आमी तिका आमची आवय करून घेतल्या कशें जुवावन आपणाची आवय करून घेतली तशें आमी तिका आवय करून घेतल्या. पूण आमकां मेन मुख्य जेजूचो जेजूक मात्र आमी आराधन करचें जेजूक मात्र आमची तकली बागावची जेजूक मात्र आमी नामान करचो. मरियमाय जेजूची आवय आनी आमची आवय म्हणून आमी ओपन कान गेल्या तिका आमच्या संगता घेतला आमी तिचे कडेन मागता. सी इज अ पॉवरफूल इंटरसेशन ती पात्रोण चड आनी चड विनवणेचे मागणे करतल्यांची पात्रोण ती आनी निरंतर ती आपल्या पुता जेजूच्या बगलेन दिंबेर पडून बापा लागीं विनंती करची ती. देखून आज आमी आमकां कितें जाता तिका एक तिचो मान आवयचो मान दिवचो तितल्यांत आमी कांय देवाचो मान तिका आराधन करूंक ना. आमी आराधन करूंक ना करचें जाल्यार सूख ती आराधन करूंक ना तिका आमी गौरव दिवचो तिका गौरव दिवचो. तीच आतां आमच्या एक आवयक संवसारी आवयकत आमी गौरव दितना त्या आवयक एक संतोश जायना की म्हजी भुरगीं म्हाका गौरव दितात म्हणून. तशें एक आमचे सर्गींची आवय म्हळ्यार जेजूची आवय आमी तिका एक गौरव दिल्ल्यांत कितें आसा. कित्याक आमी त्या एका संगतीन कित्याक दुस्मान काय मस्त जाणांक. पूण ह्यो संगती आज आमी मतीन दर्या आनी मुखारी सांगता घडोवंक आसलें तें घडोवंक जाय आसलें सकट घडलें म्हणसना जावन पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसा तें जायचें म्हणून जेजून निमाणें उतार कुर्सातावन सांगलें संपदलें. म्हळ्यार मनशा कुळाक कितें पुरो करूंक जाय आसलें ते दळमसर आयिल्ल्या परजेक ते दळ आसल्या परजेक आनी मुखार येवच्या परजेक काल क्रिस्तांवां खातीर मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत जल्म घेवन कोण ह्या संवसाराक येता तो खंयच्याय धर्माचो जावं दी सगळ्यां खातीर कितें ताचें काम करूंक आसलें सोडवणेचें काम तें संपूर्ण जाता कंप्लीट जाता. कितें आमकां कितें आशिर्वाद दिवंक आसलेली ती संपूर्ण दिवन जाल्यान आनी आमी प्रत्येक मागाचें म्हणना ती रिसीव करचें आमचें काम. जेजू सांगता संबंद दवरल्यार जेजू सांगता आमी जियेल्यार ती सर आशिर्वाद आमी रिसीव करयेत काण घेवयेत. देखून संपदलें म्हळ्यार संपूर्ण जालें सोडवणेचें काम संपूर्ण जालें कितेंच जेजून बाकी दवरुना. देखून सांग पावल एक उतार सांगता कश्टांत जेजूच्या कश्टांत कितें म्हणी उणें पडलां जाल्यार तें हांव म्हज्या कश्टां मारिफात भरती करता म्हणटा. ते खंयचेंच जेजून उणें करूना ताचे कश्ट ताणें संपूर्ण सोंसल्यात आनी संपूर्ण ताचें मिसांव जालां आनी निमाणें सांगलेलें उतार तर संपदलें सकट कर्ण जालें संपदलें. आनी खंडीत आमच्या जिवितांत संपूर्ण देवाचें मिसांव आपल्या पुता मारिफात कर्ण जालां आनी देखून आमी जेजूक आमी आराधन करता जेजूक आमी स्तुती करता जेजूक आमी मान दिता गौरव दिता आमचो देव म्हणून ताका आमी स्विकार करता. कित्याक आमची सडवण केल्ली ताणें दुसऱ्याक कोणें आमची सडवण करूना. देखून आमी पयलो मान आमच्या जिवितांत पयलो गौरव आमच्या जिवितांत पयलें स्थानमान आमच्या जिवितांत आमी एवकरिस्ताक दिवंक जाय. एवकरिस्त जेजू जावन आसा आज एवकरिस्तान सदांच जियेता आमच्या सांगता आसा. देखून आमी ह्यो संगती आमची जाणा जावया आनी निमाणें जावन आसा जेजूचें कडवळ उक्तें केलें. ताचीं हाडां एकच एक हाड ताचें कोणी मोडचें ना म्हूण सांगलां पवित्र पुस्तकान. तें जारी जावच्या खातीर ताचे पांय मोडूंक येतानाच ताचे पयलेंत जेजून प्राण केल्लो ते पळयतात आनी एकल्या शिपायाचे ताणें भालो तोपलो ताका आनी थंयच्यान व्हडलें उदक आनी रगत तित्त कुरपेची झर. कालचे दिसा आमी पेंतेकोस्त आचरण केलें नायट विजिलां केली आनी इत्त कुरपेची झर अरियेकल्यान थंय ती व्हडली पेंतेकोस्ता दीस तित्त ती पवित्र आत्मो
तितू ती कृपेची झर, तितू ती काकुळतेची झर जेजूच्या काळजांत व्हडली आनी हर एकल्यानी आमी ह्या पेंतेकोस्ताचो संभ्रम आचरण करतना आमी तसो अनुभव केलो. तर पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां आनी पवित्र आत्म्याची मजत आमकां मेळ्ळी आनी हे सगळें संपूर्ण जालां. देखून आमी आयच्या दिसा सम्याक चड आनी चड आराधना करया. आज खंय आमकां अवकाश मेळटा आमी आराधनाक वचून एवकरिस्त आमी सेवन एवकरिस्तांत आमी पात्र घेवन जेजूक आमी आराधना करया. ते जाल्यार खंडीत जावन जेजू आमचे विशयांची संतुश्ट जातलो आनी आमची कामां आमी परती सम्या खातीर करूंक प्रयत्न करया. सम्याच्या महिमे खातीर आमी ती करूंक प्रयत्न करया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू. पगेवंती मरिये देवाच्या माये आमा अपयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.